Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. पयलेच खेपे तुमकां 75 crores मेळ्ळे आसा फ्रॉम 15 फायनान्स कमिशन. हेजे पयलीं थोडे पयशे मेळटाले, हे फावटी मायज मेळ्ळे. कशे युटिलायज करतले? म्हाका सगळ्या सरपंचांक देव बरें करूं म्हणटा जाय. ओपोज कोण करता जे समजणी मेळना ते एकदां समजणी दितोगोच तालुका वायज ते गेले, आमच्या सरपंचांक एक्सप्लेन केले. आनी म्हाका खुशीची गजाल की 90% लोकांनी वेलकम केल्लो आसा. फॉर्मेशन ऑफ टेक्निकल सेल जी फायल म्हयन्याचे म्हयने लागतले PWD वचोन टेक्निकल सँक्शन, कंपॅरेटीव स्टेटमेंट आनी तांकां परती टेंडरिंगां येवपाक ते 10 दिसान दितो जाता म्हूण ते सारके हॅपी आसा. ते म्हणटा इट इज गोईंग टू बी अ गेम चेंजर इन द फंक्शनींग ऑफ पंचायत. आतां टायड फंड्स आनी अनटायड फंड्स आहा. टायड फंड्स आर ओनली फॉर स्पेसिफीक पर्पसीस एज स्पेसिफायड बाय 15 फायनान्स कमिशन. 50% ऑफ द फंड्स इज अनटायड फंड्स. तांकां जाय ते प्रपोजल पंचायतीन धाडपाक मेळटली आनी पंचायत ती 10 दिसां भितर क्लियरन्स मेळटली इम्प्लिमेंट करपाक. सो ते खूश आसा. फॉर द फर्स्ट टायम आउट ऑफ 75 crores almost no, it is 15% of 75 crore will be directly going to the Zilla Parishad bodies, which is for first in the state of Goa or in the entire country. Planning Commission has given 15% of the funds out of 75 crores, which is approximately 17.5 crores to directly to the Zilla Panchayat bodies. So even they will be able to perform or do something in their respective area.